खुर्साचो दीस जेजूचे कसमरण भक्तीन उगडास करचो दीस खुर्साचेर नियाळतना दूख भोगता तरी आमचे सोडून पसत ताचेर कळतल्या सोडवणदाराक पळयतना आमकां निजायकी ददोसकाय भोगता. खुरीस आमचे जिणेचो केंद्र कित्याक जेजून ताच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर आमची सोडवण केल्या आनी आमकां नवे जिवीत फावो केला. देखून आज आमी खुर्साक नमस्कार आनी आराधन करता. खुर्सा विने आमचे जिवीत अर्थरहीत. खुर्सा तावन आमचे जिणेक लेसांव शिकता आनी ते जियोंक कृपा मागून हे देवसुतेंत उर्बेंत भाग घेता. आयची देवसुती गंभीराय आनी सदेपण शिकयता. आज दाबाजो ना, संभ्रम ना वा फेस्ताचें वातावरण ना. आज आलता रिती शृंगार ना, घंटी वाजनांत आवाज ना. आयचो दीस प्राजितसो दीस कसो आमी पाळ्ळा. सगळे शांत आनी आयचे मौन वातावरणच आयच्या दिसाचे महत्व सांगता. आयचे देवसुतेचो भयलो जिनोस आमच्या काळजा मनाक जेजूच्या खुर्सा मरणाचो गूढ समजोंक आदार जावं. आयच्या देवसुतेंत 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना. तिसरो खुर्साचो नामान. चवथो पवित्र प्रसादाची रीत. पातकी मनशाचे क्रिकोळपण वोपून घेवन तशेंच आपल्या पतीच्या मरणांतय पवित्र सभेक ताच्या पत्नीक भक्ती दूख आनी खंत व्यक्त करूंक आतां याजक मौनपणी पुरुषावर येतले. रित्या आल्तारी मुखार धरणीर सरपरतले आनी मागणे करतले. तांचे बरोबर आमी उबे रावन मौनपणी मागया आनी देवसुतेंत भक्तीपणी पात्र घेवया. सर्वेस्परा
आदामच्या पातकाची केस्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सुमेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या केस्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदामचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक आमी पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आता आजच्या देवस्तुतीचो पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. देवाच्या शब्दाच्या संभ्रमांत आमी 3 वाचपां आयकतल्या. पयले वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतले, दुसरे एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले आनी तिसरे वाचप जुआंवच्या वांजेलांतली सोम्याची कश्टाची कथा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पराच्या सेवका विशयांत भोव सुडाळ उतरांनी उल्लेख केला. हे वाचप ताचे कश्ट आनी जैत दोनी वर्णिता. क्रिस्तान आमचे खातीर सोंसुल्ले कश्ट पळयतना ह्या सेवकाचे जिवीत आमी क्रिस्ताकच सरी करयेत. देखून हे वाचप आमी चीत दिवन आयकोवया आनी सांगातास खुर्सार क्रिस्ताचे आटेविटे नियाळया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप पुसनातलें. जशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतालो आनी रायताचे मुखार तोंड दांपून रावताले. कित्याक केदीन सांगूंक ना तें ताका पळोवंक मेळटलें आनी केदीन आयकूंक ना तें ताका कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदेत सर्वेस्परसो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो. सुके करडे वयतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक. ताका सुरपाय नातल्ली, आकर्शण नातल्लें. आमची काळजां ताचेशी वाडूंक ताका कसली सोबाय नातल्ली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसुल्लो. जशे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलें ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसुल्लो, देवान मार दिवन सतयल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पतकाक लागून तो चिडलो. ताचेर पडिल्ले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळिल्ली. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळ्या भशेन शिंपडून गेल्ल्या. हरेकल्यान आपआपली वाट धरल्ली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतल्या तसल्या शेळये परी, लोवंत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जी येतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकेरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्टा मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्ता सवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदनी ताका चिडून सर्वेस्पराक बरें दिसलें
आपलें जिवीत पदकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबावक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसले उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जन्माये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सर्वेस्पर जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचें आदीन केलो आनी अपराधा मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पदक्यांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. बापा तुझ्या ती मुसोत मोर पिता. बापा तुझ्या ती मुसोत मोर पिता. तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बाबा तुझ्या हाती मुसोत मोर पिता. नापासालो हांव दुस्माना आनी वळखीच्या भितर. किरकोळ जालो सर्वय लोकांक सरसे जारा पर्यंत. बापा तुझ्या हाती मुसोत मोर पिता. मेलेल्यांक जशें विसरतात विसरल्या ते म्हाका. सांडलेल्या आयदाना परी नाका जालो तांकां. बापा तुझ्या हाती मुसोत मोर पिता. तुझा मुझे बळवंत हाते भद्रतेची कोटे. वाटवून तू वसराक तू म्हाका सर मुज्या विघ्नांतले. बापा तुझ्या हाती मुसोत मोर पिता. बापा तुझ्या हाती मुसोत मोर पिता. आपणे सोसलेल्या कष्टा आणि आपणे भेटयल्ल्या आपल्या सजीवाच्या बलिदाना वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो श्रेश्ठ याजक आणि आमच्या बाचावेचे कारण जाला. देखून आमच्या गज आनी धैर्यान आमी ताचे लागीं वसीत. कित्याक तो आमचे कश्ट समजता म्हणटा हेब्रेवांक बरयलें पत्र. हे आतां आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयण्यानो, तर आमी उसरतांव तो बवर्त तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांयच आमचे अस्कतकाये विशीं कनवलाई ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीस सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलेलो तसलो. तरी ताणें पाताक केलें ना. तर
गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी दैरान देवाच्या कृपेशी असणार लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तेल्या लागीं बोप घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आमी आपले सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेय पोवन कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिखराक ताका उबारतेल्यांक ताजे उतार पालतेल्यांक सुमेस्तांक ससण्याच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. Christ आमचे पासून मरण पर्यंत कुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून लेवान ताका दिवस उबारला आनी दिला ताका तें नांव सरनावाप्रास मोरते. जुवांव प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्र इतलें सांगून जाताच जेजू आपल्या शिसा सवय भायर सरलो आनी केद्रोन व्हाळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एका मळ्यान भितर सरलो. जेजू आनी ताचे सेस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका गतान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जावन आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिसांवांनी दिल्ल्या रखवाल्यांक दिवे घेवन दिवे सुडी आनी आतेरा सोवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट घडूंक आसा म्हूण जेजू जावन आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारूंक लागलो. नजरेच्या जेजूक म्हणून ताणें साप दिली. हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान फराधीन केल्लो तो जुदास तांच्या सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धर्नेक आपटाले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नजरेच्या जेजूक. जेजून साप दिली. हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें वगडायलो ना ही ताची उतरां जारी सांगच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमांव पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गे. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतींनी आनी सुदैवांनी दडलेल्या राखवल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका आनास सरशी व्हेलो. आनास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफासाचो माव. सगळ्या परजे पासत एकल्या मनशान मोरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचन दिल्ली कायफासानच. सिमांव पेद्रो आनी एकलो शेस जेजू फाटल्यान गेले. अशेंच श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू बैल्यान दरवटा सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो आनी एकलो शेस भायर आयलो आनी दार राखवणी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवण पेद्रोन म्हणाली. तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रोन जाप दिली. हांव न्हय. हिंव खाताले देखून साकर आनी नावकार इंगळ्याचें आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबे रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशान
आनी ताच्या शिकवणे विशयांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सकडांनी आयक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनेगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारतात? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणान. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापाड मार म्हळें. श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका कायफासा सरशी धाडलो. हेणे पेद्रो आनीकय थंयच रावन दग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेलो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तूं काय ताचे सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयलेलोय? पेद्रोन परत्यान नाकारलें. त्या घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफसाच्या घरांत हावन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. बश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळे रान ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे आदेन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजू कापून, तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेस्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयेंत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आदेन केला. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातान हांव पडन अशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायतगी. तेन्ना ताणें बोब मारली, हाका न्हय, बाराब्बासाक सोड. बाराबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जमळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशी येवन, नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्रांचो दोगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकान आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच, कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपुणूच देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकय चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून,
तूं खंय तावन आयलाय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी? तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा? तुका कुडसांव की म्हाका पदवी आसा? हें तूं नेणाय गी? म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातरली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनिकी व्हड गुन्यांव आदारला. ह्या घडयेंत हांव ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो, पूण जुदे उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडूंक लिथोस्त्रोसोस म्हणजे शिळां दांपणी वा एब्रेवा भाशेन गब्बाथा म्हणटल्या त्या सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. 5 परबेचो आदलो दीस वेळ 2 पारभर जाल्लो. पिलातान सुदैवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण ताणें मारली बोबाट. काड ताका कुडसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुडसावचें गी? प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांच्या ताब्यान दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावून कट्ट्याची सुवात एब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटल्या त्या सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणें जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक, येवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक, आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्सार लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां कानगेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्याक एक वांटो घेतलो. तसो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सरको विनूनलो. देखून तो घेवन ते एकामेकाक म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सर्ती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंगवस्त्रां आपणा मदें ताणें वांटून घेतलीं. म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणे जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लेओफसाची पत्नी मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवय आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेंत हांव त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. ताणें एक दर्या अळमें त्या शिरक्यान बडयलें आनी एक हिसोपाच्या बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकताच म्हळें संपतलें आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो 5 परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दाबाजेक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडीक कुर्सार उराणां जावच्याक तांचे पांय मोडोवंक आनी तांची मोडीं त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलोच मोन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात.
पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सदमानच्याक. ताची सक्स करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नान म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेन बरोवन आसा. हाचे उपरांत अरिमथायेच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड कान व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळूंक आयिल्लो निकोदेमूय रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितले मिसलावणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी सुदेवांच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यान माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटला आयली. जेजू कुरसायलेल्या सुवातेर एक मळो आसलो. तांतू येदोळ कोणायकी दवरूंक नातलोलो नवस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी पोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. दयकन बसचें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो एक यशस्वी उद्यमी. व्यापार ताच्या रक्तांत वळतालो. जायते आस्त बदेक ताका आसलें. ताचें आवक मुग्दून 80 आनी 100 वर्सां प्रायेर तो मेलो. जर हेर कोणी उद्यमी मेल्लो तर एक ग्रेस्त मनीस मेलो म्हूण सांगून तांकां लोक विसरून सोडतो. पूण आयल्या वार एकलो देवादीन जालो. देवादीन जातना ताच्या 10 लाख कामगारां सांगाता सगळो देश रडलो. देशाच्या करोड लोकांनी ताका मान बागयलो आनी म्हळें एक बरो मनीस मेलो. कोणेय सांगूंक ना एक ग्रेस्त मनीस मेलो म्हणून. आनी तो जावन आसा रतन टाटा. एका व्यक्तीची ओडविकाय ताच्या मरणा उपरांत लोक कसो ताणें उडास काडटा म्हणल्या वयर होंदून आसा. ही उतरां रतन टाटा थंय जिवीत जालीं. आज आमी जेजूच्या कुर्सा मरणाचो दीस, पवित्र दीस, बरो दीस जावन आचरण करता. कित्या पासत एक बरो मनीस आमचे पासत मरण पावला. एका व्यक्तीचें मरण बरें जावचें कशें? आमकां सर्वांक आनी प्रत्येक रितीन आमच्या भोंवतणी आसलेल्या क्रिस्तांव भाव भयणीक गूड फ्रायडे म्हणल्या नांवान हो दीस चड वळखता. कित्याक गूड फ्रायडे? कित्याक बॅड फ्रायडे म्हणा नांव? हातूंत कितें गूड वा बरें आसा? हो दीस निसाय की पवित्र शुक्रार. पूण पवित्र म्हणलो शब्द इंग्लिशाच्या गूड म्हणल्या नांवान चड फामाद जाला. जाल्यार कोणी कित्याक गूड फ्रायडे म्हूण विचारता आसतना जायते फावटी आमी घुस्पडटा. पूण जायत्यो बऱ्यो संगती हातूंत आटापून आसात. फुलटन जेसीन सांगता, मनीस ताच्या कोट्या स्थितेर आसतना देव एका उसल्या स्थितेर आसलो. आमी मरूंक जाय आसलें पूण आमच्या पातका खातीर आमच्या तर्फेन तो मेलो. जें कितें कालच्या दिसा जेजून गुर्तान दाखयलें, आयच्या दिसा तें कर्ण दाखयलें. जुआवन नियाळन बरयल्लो पाशांव आतां हांगासर आमी आयकलो भोव अर्था बरीत. जेजूच्या जिविताची सतां सडीत गुंडायेन आमकां समजा सारकें ताणें आमकां विवरसून सांगलां. सोम्याचें मरण आम्हा सर्वांक मोलादीक. आयचो दीस आमकां कुर्सा मळी रावून
जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक आनी कुर्साचो मोग साकोंक आमकां आपोवणें दिता. कित्याक नालिसायेचो गुर्त कुरीस मोगाचो संकेत जैताचो गुर्त जावन बदलला. एक आमी साबळार आमी बावाडताचो उद्गार आमी करता. सोम्या तुजें मरण आमी संभ्रमता, तुजें पुनर्जीवन पोवन आमी परगडता आनी तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता आमी म्हणटा. आनी हो जावन आसा बावाडताचो गूट. जेजूचें मरण आमी संभ्रमता. मरण पावल्ल्या व्यक्तीचो संभ्रम कित्याक? कित्याक हें फेस्त? कित्याक हो दाबाजो? म्हळ्यार सवाल आमकां दोस्ता. खंयचे रितीचो हो संभ्रम? जेजूच्या मरणाक आनी आमच्या जिविताक एक लागशिल्लो संबंद आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू येवच्या 100 शतमाना आदीं इजाया प्रावादीन बरयल्लें 4थें देवाच्या सेवकाचें गीत आमी आयकलें. आमच्या अपराध्या खातीर तो गायलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या. आमच्या अपराध्याचें पारीकपण जेजून दिलें. आमच्या अवैधेपणाक बापाक जाप दिवच्याक आपूण विधेय जावन जेजू आमच्या पडतेन रावलो. देखून उपकारी मनान हो संभ्रम आमी आचरण करता. हें पयलें जावन. दुसऱ्यान ताचेर घडलेल्या पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमचे भितर एका रितीची जडाय आसा, वजन आसा. आमकां आमचें कोशेड दोस्ता. ही जडाय उणें करूंक आमचे लागीं खंयचेय वकात ना. ही कांतवणी आमचे थावन काण उडोवंक एक वाट आसा आनी सोम्यान दिल्लें तें बोक्सांनी. हें ताणें क्यास्त बगुल्ल्या वरवीं आमकां बोक्सांनी मेळ्ळां. मरणाचेर जैत वेला, मरणाक ताणें नाच केला. मरणाचेर आनी पतकाचेर जैत वेल्ल्याक हो संभ्रम हो संभ्रम आमी आचरण करता. तिसऱ्यान ताच्या रक्तान आमकां पातकाचें बोक्सांनी लाभलें. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी नियाळता. सर्व संगती रक्तान नितळ जातात. जुदेवांच्या धर्मीक आचरणा प्रमाणे रगत मारन खंयची वस्त ते नितळ करताले. जावं वेदी जावं देवाळ ते रक्तान नितळ करताले. रक्ता विनय खंयचेय पाताक बोक्साना. जर आमकां पातकाचें बोक्सांनी लाभलां तर कारण पातका खातीर मरण पावल्लो आमचो सोमी. शेळयेच्या अमोलीक रक्तान ताचें मोल दिवन आमकां ताणें आपणाचें करून घेतल्यान रुपें भांगारान न्हय म्हणटा सांब पेद्रू. देखून उपकारी मनान हो संभ्रम आमी आचरण करता. पातकातावन जैत लाभल्ल्याक, बोक्सांनी लाभल्ल्याक, शांती लाभल्ल्याक हो संभ्रम आमी आचरण करता. बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो सारकें, पूण कित्याक मरोंक सोडलो? कित्याक मरोंक सोडलो? सदमंतां म्हणल्या मागण्यांत आमी म्हणटा आमचे खातीर, आमच्या सोडवणे खातीर सरकार तावन तो देवलो आमकां बाचाव करचे खातीर. जो आमच्या बांजलांत आमी नियाळची बी भोव वर्ता बरीत उतरां. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपूण दिलो, ताका सदमंतल्याचो कोणाचोच नाश जायनाये, बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. आपल्या काशा पुताक ताणें बाकी दवरिनासतना सोमेस्तां खातीर देवान ताका सोण दिलो. देवाच्या पुतानच संवसाराक आमकां सोडूंक ये जाय तर तेदें व्हडलें पाताक आमी कितें गेलां? तेदी व्हडली सूख तरी आमी केल्ली खंयची सूख ती? आमी नासाची वाट धरलेल्याक देवान आपल्या पुताक धाडलो. मिसा ग्रंथांत आज वाचल्या ते सुरविल्ले मागणे आदांच्या पातकातावन आज पर्यंत रचल्ल्या रचनाराक आमी विरोधपण दाखयते आसां. मोग करच्या बदलाक दुस्मानकाय दाखयत आसां. देवाचो मोग
तिरस्कार करना साव आनी हे जावन आसा पाताक. पाताक म्हळ्यार देवाचो मोग तिरस्कार करचो, तो चिल्लोवन उडोवचो, ताची निर्लक्ष करची. तरी देव आमकां पयस करिना, मोग दाखयता. स्नानीक सुवावन बोट दाखोवन सांगलेली ती उतरां, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. पाताक काडूंक दुसरी वाट नासतना देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. जो मनीस पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम जावचें म्हळ्यार देवाक तिरस्कार करचें, देवसराच्या मुठी भितर रावचें, येमकोंड स्विकार करचें. मोरयेन येमकोंड आसा म्हूण तवळ तवळ आमकां जागयला. मागणी आमी म्हणटा, हे म्हज्या जेजू आमची पातकां बक्षी, येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त तत्म्याक चड करून तुजी काकुळतेची गरज आसलेल्यांक सरकार वन पावय म्हूण मोरयेन त्या तेगा भुरग्यांक दिश्टेक पडल्या वेळार शिकयल्लें. लुसी म्हणटा, उज्याच्या आकट्यांत आत्मे हालून दोलून येवन पडचें दर्शन तिका लाभलें आनी तिणें बियान बॉब मारली, किंकराट मारली. तशेंच फावुस्तिनाकी येमकोडाचें दर्शन लाभयलें आनी सगळीच ती भियोवन गेल्ली. मनशाकुळ मनीस खंयच्या रुंद वाटेन वचून आसा म्हूण दाखोवच्याक थोडे फावटी देव जन येलां उक्तें करून थोड्यांक दाखयता. आज आमी विचारूंक जाय, जेजू कित्या खातीर मेला? तो म्हजे खातीर मेला. पातकातावन, ससनाच्या मरणातावन, येमकोणाच्या उज्यांतावन राखचे खातीर देवान केल्लें एक व्हडें खजाप. तर आज आमी कितें करूंक जाय? सांपावलो बरी आमी सांगूंक जाय, क्रिस्त सोवें आमकां कुरसायलां. हांव आतां जियेतां तो हांव न्ही, क्रिस्तच म्हजे सोवें जियेता. रक्तमासांत हांव जियेतां तें जिवीत. म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासून आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या बावार्था वरवीं हांव जियेतां. आमचे खातीर मात्र न्ही, तो म्हजे खातीर मेला. तर देवाक मानवोवचें बलिदान आमी भेटोवया. आयचो उद्गार आमी आयकलो. क्रिस्त आमचे पासून कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो. त्या पासून देवान ताका अती उंच उबारला आनी दिला ताका एक नांव, सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव, सोमे म्हणलें नांव. आमी त्या सोम्याच्या वटपणांत भागीदारां. ताका बावडटांत, ताच्या बावडटांत आमचो बावडता आमी मेळय जाय. ताच्या कुर्साक आमी कांद मारी जाय. तो कालतो जाल्ले बरी आमी कालतें जाय जाय, विश्वासी जाय जाय. ही देवान आमकां दिवची जाप, कित्याक तो ह्या संवसारी आयलो आनी कित्या पासून आमचे पासून मेलो म्हणून. ज्यो पत्रियार्क पोरन्यासोल्यांत आमी पळयता, पत्रियार्कान सवाल केलें, कित्याक कश्ट, कित्याक पिडा शिडा, कित्याक नश्ट आनी लुकसाण. अरे एक अध्यायन तो सवाला विचारनच गेलो पूण ताका जाप मेळ्ळी ना. पूण आनी एका रितीन देव ताका जाप दिता. जेजूच्या कश्ट आनी मरणा जिवंतपणा मुखांतर ताणें आमकां जाप दिल्या. ताच्याच पुताक ताणें बाकी दवरूंक ना, ताका मरणा अधीन केलो. जें कितें सोम्यान केलें तेंच करूंक आम्हा सर्वांक आपयलां. आमच्या पातकाचो भार ताणें घेतलो आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. इसाया प्रवाद्याची भोव अर्थभरीत उतरां हीं. भाऊ भयणीनो, जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा आनी ह्या वर्सा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा बरवसो आमकां निराशी करिना. आमी बरवशाची यात्रिका. तर आज आमकां बरवसो दिवचो कोणें? इश्ट आमकां बरवसो दितात, आवय बापाय आमकां बरवसो दितात, भाऊ भयणी आमकां बरवसो दितात, आमची मोगाची आमकां बरवसो दितात, शिकाप दुडू सनवाय हर एक संगती आमकां बरवसो दिता. पूण कितलो तेंप देवान दिवचो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक ताचो मोग शाश्वत. मोगान ताणें आमकां बरवसो दिला
आनी ह्या बरवशाची खात्री जावन पवित्रोत्मोय आमकां दिला. सांत सांतिनीच्या जिवितांत आमी पळयता पयलें ते कश्ट सोदून गेले आनी उपरांत देवानच तांकां कश्ट धाडले. ते दाळा तांकां ते कश्ट जडायेचे म्हूण बगूंक नात. आमी कशें बरवशाची यात्रिका जायचे म्हूण सांत सांतिनीन आमकां तांच्या जिवितांत आमकां दाखोवन दिला. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्टांचें वजें आमी उणें करूंक पळयता. एक फावटी एक 6 जण व्यक्ती एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक कुरीस होवन गेले. अशें कुरीस घेवन तांची वाट ते समकत आसतना एका व्यक्तीक तो कुरीस जड जालो. ताणें कितें केलें, थोडो वेळ तो रावलो आनी कुर्साचो एक कुडको ताणें काडलो आनी परत ताचें पॉयंट ताणें आराम केलें. आनी इल्लें मुखार वेता आसतना परत ताका तो कुरीस जडाय सुदलो. परत तो रावलो, थोडो वेळ ताणें विशो घेतलो आनी कुर्साचो आनी एक भाग ताणें काडलो, एक ल्हानसो कुडको ताणें काडलो. परत ताची वाट समकून तो मुखार गेलो आनी मुखार वेता आसतना परत ताका तो कुरीस जडायसो जालो. परत रावलो आनी आनी एक कुर्साचो ल्हान कुडको ताणें काडलो. अशें मुखार वेता आसतना व्हड एक खंदक, एक जागो, एक खंदक तांकां मेळ्ळो आनी हेरांनी कितें केलें, हेरांनी तांचे संगी आसलेलो तो कुरीस घेवन एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक ते उतरून गेले. पूण आनी येदोळूच कुर्साचो कुडको येदोळूच काडल्या वरवीं तो थंयच रावलो. शेवट ताका पावूंक जालें ना. भाऊ भयणीनो, कश्ट आमकां बांदून दवरलेली बुती. आमच्या चिनयेची आनी एक कूस. कुर्साक 2 कुशी आसात. कुर्साची एक कूस आमकां दिसता पूण आनी एक कूस आमकां दिसना. जायते फावटी आमी कितें करता, एक किळो घेवन कुरीस ह्या वणोदेक आमी चिटकून दवरता. पूण जेजू ताच्या आनी एका कुशीन ताच्या सांगाता ताच्या कश्टांत भागीदार जावंक, कश्टाक कांद मारूंक आमकां आपयता. जायते फावटी ती कूस आमकां दिसना आनी आमी निराशी आमी जाता. आमकां जिवीत दिलां, बरोवन अमतूंच्या मापान तें जिवीत दिलां आनी ह्या जिविता फाटल्यान मरणय आसा. जायतीं जाणां हांगासर आयिल्ले विचारतात, आमकां कित्याक कश्ट, आमच्या जिवितांत कित्याक कश्ट, आमकां मात्र कित्याक कश्ट म्हूण सवाल आमी जायत्यांनी विचारलें आसा. चार्ली चॅप्लिन जिवितांत तो सगळ्यांक आसयतलो पूण ताच्या जिवितांत कश्ट नातले म्हूण न्हय. ताणें सांगलेलीं तीं उतरां, म्हाका पावसान भिजून वचचें म्हळ्यार बारीच खुशी, कित्याक म्हजीं दुखां कोणायक दिसनात. दूख सदांच आसा, तें आमी चिरोवन जियोंक जाय. जिवीत आनी मरण एका नाण्याची 2 कुशी म्हूण समजून भावार्थी जिवीत आमी संपूर्ण रितीन जियोवया. आमचे कश्ट नश्ट जावंक सोडचे नाका. तेरांच्या साल्वासांवा खातीर आमी वापरया. आमचे कश्ट बगलेक दवरून आमी आमच्या घरांत भायर कंपाउंडा भायर वचूंक जाय. जायते फावटी आमी आमच्या विशयान मात्र चिंता, आमी आमच्या विशयान चड आमी गमण दिता. कुर्साक आमी पळयते तर एक उबो रुखाट आमकां देवा सरशी आमची दिश्ट लावंक आमकां आपोवणें दिता, तर आड रुखाट आमकां आमच्या भावा भयणी थंय वचूंक आमकां प्रेरण दिता. आमच्या आस्पत्रेक, आश्रमाक, वाड्याक आमी गेल्या तर तांच्या मुखार आमचे कश्ट कांयच न्हय म्हूण आमकां भोगता. तांचे लागीं भासाभास आमकां आमी करता आसतना तांकां आमच्या की चड कश्ट आसात म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. आमच्या की हेरांक चड कश्ट आसात, तर हे कश्ट आमी हेरांच्या कश्टां पासून आमी बेठोवया. केदाळा आमच्या चिनयेंत एक उद्देश आसा, त्या वेळार ते कश्ट सोसूंक सुलाभ जातात. केदाळ आमच्या जिवितांत उद्देश ना, कश्ट सोगोवंक आमकां कश्टाचें जातात आनी ते कश्ट आमकां जडायेचे म्हूण भोगता. आमच्या कश्टान तो आमकां सांगात दिता. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता, जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना तिंदादीचें आसरपण थंयसर आसलें. ताबोर दोंगरार थंयसर रुपांतर जाता आसतना थंयसरय बापाचें आसरपण आसलें. पूण कुर्सार उमकाळटा आसतना थंयसर
जेजू बॉब मारता मुच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हूण तरी बापा थावन ताका जाप मेळना कित्याक बाप ताचे सोबे कश्ट सोसून आसलो देव आमच्या कश्टान आमच्या सांगाता आसा म्हणलो बरोवसो आमचे थंय आमी सदांच थीर करया म्हज्या जिवितांत देवाचें एक येवजन आसा आनी हांवें तें पंथाक पावूंक जाय ही देवाची खुशी आनी ह्या खातीर आमी मागूंक जाय देवा तुजें येवजन म्हज्या जिवितांत कळीत कर कश्ट सोसूंक धैर्य म्हाका लाभय तुज्या कुशेक काल्तिमान घालूंक आदार दे म्हूण आमी आमच्या मागण्यांत एक दीस मागूंक जाय भाऊ भयणीनो सोम्यान आमकां ताचे सरशीं ओडलां आज आमी व्हडा संख्यान हांगासर आसर जाल्या आमकां कोणेय जबार दर्शन हांगासर येवंक सांगूंक ना पूण आमी जावन एक वडणी जावन आमकां हांगासर आमकां ह्या जाग्याक आपूण हाडलां तर आज आमी कुर्सामोळी उबी रावया कुर्साक मान करया ताणें भेटयलेल्या परी आमच्या जिविताचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया आमचो श्रेश्ठ याजक जेजून आपले रगत व्हरून शेळयांचे न्ही बगार आपलेंच रगत आमचे खातीर वारयलां देखून ताच्या मरणाचो संभ्रम आमी आचरण करना जावं ह्यो संगती आमकां आटापोवंक जायनात देखून ताका आमी आराधन करता नमस्कार करून बागोवन ह्या कुर्साक आमी मान दिता हो एक आमचो बावडतासो मिस्तेर कितले पावटी आमी नियाळता आनी तितल्या चड गुणायेन हो मिस्तेर आमकां नियाळोवंक वा समजून घेवंक साध्य जाता भाऊ भयणीनो आमकां बाचावी दिल्लें आमकां आमची पातकां बक्षिल्लें आमकां देवा कडेन राजी केल्लें सोडवून दिल्लें मरण संभ्रमचे खातीर दिल्लें मरण संभ्रमचे निजायकी गरजेचें जावन आसा देखून उपकारी मनान सदांच कुर्साचो संभ्रम आमी करया आमेन दुसरो भाग संभ्रमिक प्रार्थना आज देवाचे व्हडये कृपेचो दीस देवा बापान आनी देवा पुता जेसून एकवटान कुसर आपलो प्राण अर्पिल्ल्या भागी दिसा पवित्र सभा सगळ्या संवसाराच्या विविध गरजा पासत संभ्रमीक तरान मागता सुरवेर याजाक आमी मागा जाय जाल्ले ते सभा उसारता उपरांत मौनपणी त्या ते सभा खातीर मागोंक आमकां उलो दिता आनी निमाणे व्हडा थाळ्यान त्या ते सभा पासत मागता तर आतां उबी रावन याजाकान दाखोवन दिल्ल्या इरेद्या खातीर काळजातावन बापाक उलो मारया पवित्र सभे पासत प्रितीच्या भावा भयणीनो देवाच्या पवित्र सभे पासत प्रितीच्या भाव भयणीनो देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया आख्य पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबनासतना वाकांच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया सर पदवेदरा देवा सासणाच्या देवा जेजू सोवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उडापी केले आख्या पृथ्वीमेर विस्तारलेल्या तुज्या कोवे साबेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतेन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवे भगवंत बापा पासत आता मागोया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासत धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्य पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला ही बरादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची फर्ज चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दे म्हूण
आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अग्नी दनवेच्या सर बळीस देवा बगेवून पेद्रूचेर आनी ताज्या फाटल्यान येतल्या हर एका बगेवून बापाचेर आख्या पवित्र सभेचे भरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरलाय. आमच्या बगेवून बापान आपल्या जानवेच्या उतरांनी आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन सोलोवन व्हरूंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें दिरादीक थांडेला बरी थिरायेन सुंकान दवरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोंक आनी सोलोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रत्मेच्या उजवाडान आनी तिरान ताका बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागुया आमी सर धर्म म्हणयाऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाक आनी समेस्त गोवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया सर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा तुझ्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूच्या आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय चलयताय आनी वाडयताय म्हणजे आम्हा समेस्तां पासत आमी मागणी करता तें तूं दयेनायक आनी जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरे विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत भवर्ताची सतां मनांत आनी काळजांत घेवंक तांकां आयती कर म्हण आनी पवित्र स्नान वरवीं तांची सर पातकां बोगसून आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हण आमच्या धाड बापा लागीं मागुया. सर पदवेधरा आनी शासनाच्या देवा तुज्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवंक तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचें गिन्यान उजवाडय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाच्या जरेंत तांकां नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर भाव भयणी पासत काळजान आनी खरनेन सत सोदून तांकां कृपा दी म्हण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर म्हण आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागुया. सर पदवेधरा आनी शासनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटलेल्या सुमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. जुदेवां पासत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासत देवाची विंचलली फर्ज जावन तांणी सर फर्ज मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून तांकां विश्वासी रावूंक
आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णायेन बगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा, अब्रामाक आनी ताच्या संततीक तुवें बसवण्यो केल्ल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हे प्रार्थना करता. पुर्वी तुवें तुजे करून घेतलेल्या परजेक बसयलेल्या सोडवंदराक वळखूंक आनी ताजे वरवीं बसयलेले दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणे दयान आयकून घे, क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनान तांचे पसत. मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंदार म्हूण ओळखून घेनान तांचे पसत. देवान नेमलेल्या एकाच सडवंदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बावर दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सततच्या उजवाडाक पावय. तांकां आमी एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय आनी तुका वळखूंक आनी तुजी दैवीक जिविताचे गुट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. देवाचेर भावार्थ दवरिनान तांचे पसत. आतां मागुया आमी देवाक वळखनान त्या मनशां पसत. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागुया. सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका अथ्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो खोरण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून तुजे अशी येवंक तांकां कृपा दे. ह्या परी तुज्या एकल्यास खऱ्या देवाच्या सुमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. राजकर बऱ्यां पसत. मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकार बऱ्यां पसत. देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घड कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसो. सर वटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सुमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. तरेतरेच्या वायटाक संपडलेल्या पसत. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटाक संपडलेल्या पसत. मनशाची मनां सगळ्या आसतांतली निवार म्हण, फातक्यांक जेवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हण, सर तरांच्यो सांखळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हण, भुकेल्ल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुडका दी म्हण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हण, परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाचे तडेर आसलेल्यांक सर्गराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया.
सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवून खस्तेतेल्यांची तूं घटाय सर थरांच्या कश्टा विज्ञानी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दे आणि तांच्या गरजांनी तांकां पाव आणि तुज्या दयाळ्याची खणवळ्या बापाच्या काळजाचे गोडसाण साकून बुजवून आणि संतोष ती भोगूंक पाव म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दय करून बसा. तिसरो भाग खुर्साचो नामान. कुरीस जुदेवांक एक अडखळ आणि हेर जातीच्यांक एक पिशेपण. तरी पूण देवाचे आपोवणे लाभुल्ल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक तो देवाची समर्थी आणि देवाची सनवाय. जेजून कुर्सार मेळ्ळ्या तवळ थावन अकमनाची हाते जावन आसलो कुरीस आमच्या सोडवण्याचे बोंदेर जाला. म्हाका धरणी थावन उंच उबारल्या तवळ सर मनशाक म्हजे थंय हांव व्हरतलो म्हणलें जेसून. कुरीस जैताची निशाणी जेजूचे सिंहासन. दंपुल्लो कुरीस आतां एकलो याजाक संभ्रमान पुरशावर वेदीक हारतलो. वेदी मुखार प्रधान याजाक खुर्साचो एकच भाग उक्तो करतलो आनी आपले रुखाड खुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवंदार म्हूण 3 पावटी गायतलो. तवळ येया नमस्कार करुया म्हणून गावन आमी आमची तकली बागावन खुर्साक मान करचो. आबळे रुखाड खुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवंदार. येया नमस्कार करुया. आबळे रुखाड खुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवंदार. येया नमस्कार करुया. आबळे रुखाड खुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवंदार. येया नमस्कार करुया.
धय करून बसा. भाऊन आणि भयणीनो, खुर्साक आम्ही आता मान करतले हांव. हांगासर ह्या पंथार एक कुरीस, ताच्या फाटल्यान आनी एक कुरीस, तशेंच हांगासर एक कुरीस, ताच्या उपरांत फाटल्यान एक कुरीस. जे कोण आंब्याच्या रुखा फाटल्यान बसल्यान तुमकां थंयसर वयर एक कुरीस हाडटले. तशेंच हांगासर आनी एक कुरीस. भक्तीन येवन खुर्साक तुमी मान करचो कुमगाराक आयिल्ल्या भशेन. आनी जें कितें तुमी ह्या वेळार काणीक घालतात ती बुकेन आनी तानेन वळवळतेल्या लोकां पासत दिवचें दान जावन आसा. तुमचें उदार मन आशेता. सावळेन रावून तरी विशीव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. Deva
सोम्या मुझ्या भावा कुरसारकी त्या उमगाळताय कस तुझी कशी परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय जेजू सोम्या मोच्या भावा कुरसारकी त्या ओंकारताय कस तुझे कशी परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय पावानाका बिरमुत मुझी तू पुता पाव बिरमुत बावांची तुझ्या केदना कष्टांतांच्या सहाय तू करताय तवळ सहाय करताय तू मागा तवळ सहाय करताय तू मागा जेजू सोम्या मुझ्या भावा कुरसारकी त्या ओंकारताय कस तुझे कशी परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय जनांगी कुरसार हांव मेलो कित्याक नंगी सगळ्यांक सडवून लावूच्या प्रगट कर खबर ही हर एक मनशा भारताच्या पोतान पोतान भारताच्या पोतान पोतान जेजू सोम्या मोच्या भावा कुरसारकी त्या ओंकारताय कस तुझे कशी परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय
चौथो भाग पवित्र प्रसादाची रीत. आता ख्रिस्त प्रसादाची रीत चलतली. संसाराच्या सोडवण्यापासून कुसार मोडलेली आपली कूड आणि वरयलेले आपले रगत उंड्या वैनाच्या रुपार आमचे आत्मीक कानपिवण जावन जेजू आमकां दिता. एवकरिस्तांतल्या जेजूक सेवतना आमी ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली जाता. आज जेजूच्या मरणाचो दीस जाल्ल्यान एवकरिस्त भेटयनात, पूण काल जेजून एवकरिस्त घडलेल्या दिसा कॉन्सेक्रात केल्लो एवकरिस्त आतां आल्तारीर हाडटले आनी ख्रिस्त प्रसादाची रीत चलतली. मौनपणी ध्यान करून ख्रिस्ताक आमचें तें घेवंक आमकां आमी तयार करया. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. स्वयं सेवकांनी मुखार येवन याजकांक पयलें फाटल्या जाग्यांनी कुमगार वांटूंक आपण उरचें. भक्तीपणान कुमगार सेवंक आमकां आमी तयार करया.
म्हजो ओपसिता तुज्या हातान जीव म्हजो दिता मोरूंक जाय आमकां समी जावच्याक तुजे बरी तुज्या हातान मोग आमचो दिता जेजू तू म्हजो कितलो मोग करताय म्हूण विचारल्याक सायलन्स प्लीज हात आपणाचे कुर्सार विस्तारून हळे इतलो म्हणटने मोग आमचेर वतलो सगळो दीस आज आमी उपासान
त्यागन सुमियसो पाशावन याळन कत्सिला भोव पवित्र दीस हो. आमी मरोचे असले पूण आमच्या जाग्यार जेजू मेलो. आमकां सोडवून दिली. त्या देखून हो दीस पवित्र. तोच जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजांनी आयला. ताचो मोग व्यक्तिगत रितीन आमकां दाखोवच्याक ह्या पवित्र दिसा कितें जाय तुका जेजू लागीं सांग. कसल्यो सर्व बंदड तुका आनीकी बांदून घाल्ल्यो आसात. पातकाची, पिडेची, नासमाधानाची, काम नासतनासचे वा कामाच्या जाग्यार दुसचे समस्ये, भुरग्यांचे देणे नासतना दुसची विराराय, जेजूक सांग. जेजून कुर्सार वारयलेलें तें रगत हर एका ह्या आमच्या समस्येचेर बंदडेचेर वाळून येवं दी. ताच्या रगता मुखांतर ताणें आमकां सोडयलां आसता तेंच रगत ही सकट बंदड पयस करून दी. आमकां परत सुटका दिवं दी. आमकां ताची स्वतंत्र भुरगीं करून दी. उबी रावया. प्रार्थुया. सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगेवन मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवणायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. एक घडी बसा. पवन आनी भयणीनो, ह्या निमाण्या शुक्रार दिसा इतल्या व्हड संख्यान ह्या लितुर्चीन भाग घेतलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. न्ही मात्र आतां सकाळीं हांगासर सरलेल्या 4 कुर्साच्या वाटे वेळारय तुमी भक्तीपणान वांटो घेतला. हाचो फळ तुमकां तुजो जेजू फावो करनी म्हूण आमचें मागणें. आतां कंतार आसचें ना. निमाणें बेसांव जाल्लेंच मौनपणान आमी घरा वयचें आनी कुर्सायल्ल्या जेजूचो मोग फाल्यां म्हणसर आमी नियाळ करचो. फाल्यांची लितुर्ची सकाळींच्या 7 वरार पवित्र सभेचे मागणें हांगासर आमी मागता. तुमकांय ह्या मागण्याक स्वागत आसा. सकाळींच्या 7 वरार. त्या उपरांत पास्काचे जागरणेची रात संजेच्या 7 वरार हांगासर जमता. तुमी येताना वाती हाडून येवच्यो आनी वातीचें मेण सकला पडन अशें तुमी सत्राय सांबाळची. हर एका कुटुंबाक आमी एक बोतलो
हांगसर उदक फाल्यांच्या दिसा बेंजार करता तें दितेल्या त्या देखून तुमी फाल्यांच्या दिसाच बेंजार केल्लें आगमेंत तुमच्या घरा व्हरूंक अवकाश आसा. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसवा खातीर आमी सगळां उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून तुझे परजेन त्याच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडोवन तिका तुझे बक्षणे फावो जावं आनी बुजवण मेळो. तिचो बोवाड वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तिरेपणान चलोवन सासणाचे सुक्ती बगूंक पावो. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे.